jurisdiction to the Mamlatdar within 8 weeks, who shall in turn forward the report to the deputy collector. परत तलाट्यात आपल्या इलिगल कन्स्ट्रक्शन पुळांच्या जमिनीची बांधकाम त्याच्या संदर्भातला रिपोर्ट मामलेदाराक सादर करतो. मामलेदारान तो म्हणजे डेप्युटी कलेक्टराक दिवपाचो. डेप्युटी कलेक्टरान आपल्या इलिगल कन्स्ट्रक्शना संदर्भात जा काय आसा त्या योग्य अशी सुनावणी घेऊन ती कारवाई करची आणि त्याचे फुडले तेणी आपली जबाबदारी प्रमाणे त्याचे फुडले काय ज्यांनी उल्लंघन केला त्याचे योग्य ती कारवाई करची. Deputy collector shall initiate action against the violator and take it to the logical conclusion. Deputy collector त्याच्या सुनावणी करची आणि त्याच्या लॉजिकल कन्क्लुजनात एका वर्षाच्या भितर त्या रिपोर्टात त्याची कारवाई करची आणि तो रिपोर्ट मामलेदाराक सादर करचो. सो अशा पद्धतीची ही 4 महत्वाचे कॅटेगरी ज्यो पंचायतीक लागतात त्यो पंचायतीक आणि तलाट्याक दिल्ले आसात. त्यांच्याकडे काय लायसन असत, ट्रेड लायसन असत किंवा आणि काय असत ही कमर्शियल जे कोण ऍक्टिव्हिटीज करतात त्या ऍक्टिव्हिटीजांचेर मातसो खरपणे ऑनरेबल हायकोर्टान निर्देश दिल्यात. त्या निर्देशाचं पालन करता असताना तो एक स्पेशल रिपोर्ट करतो फक्त व्यवसाय करणारे बांधकामाचे फक्त. तो जो व्यवसाय करतो ते कायदेशीररित्या बांधकाम व्यवसाय करतात काय बेकायदेशीर असलेल्या बिल्डिंगेत तो व्यवसाय करतात त्याच्यावर थोडंसं लक्ष पंचायती मानून जातं. हे 2 कॅटेगरी जर सोडल्यो जाल्यार पंचायत मंडळाचे कसलोच मोठो भार आणखी उरलेल्या 7 कॅटेगरीचो ना. पण गावातल्या ग्रामस्थांचेर मात्र तो भार आसा. तो गावातलो जो तलाठी आसतलो तो तलाठी काय रिपोर्ट करता, तो बीडीओ काय कळयता, थंयसून कशा हालचाली जातात, टेनंटेड प्रॉपर्टीतलो तलाठी मामलेदाराक काय रिपोर्ट करता, हे सगळे गजाली त्या त्या अधिकाऱ्याक करपाचे निर्देश दितात. जितके आमच्या पंचायत मंडळाच्या अखेरीचे जितके काय येतात त्या सांगपाक आणि त्याच्या बाबतीत कशें वांटप चर्चा करपा खातीर ह्या 2 कॅटेगरीचेर आमी विशय सध्या तरी प्रलंबीत दवरला. कारण बाकीचे तलाटे किंवा बाकीचे काय करतले ते ऑफिसर काय करतात ते आमकां सध्या तरी काही खबर ना. सो अशा प्रकारची ही ऑर्डर ऑनरेबल हायकोर्टान पास केल्ली आसा आणि ती ऑर्डर अशी कायमची उरतली. सो ह्या ऑर्डरीच्या बाबतीत जाल्या उपरांत म्हणजे सरकारान काहीतरी घोषणा कशी करून आपण सांगला पत्रकार भावाक की आम्ही कमर्शियल प्रॉपर्टी नासलेल्या जमनी आणि खंयच्यो रेग्युलरायज करपा खातीर आमी हालचाली करतोच. आमी पावलां मारतो, निर्देश जे दिले तेतूंतसून लोकांची सुटका कशी जातली त्याच्या संदर्भात आमी विचार करतो अशी सरकारा कडसून माहिती आमी पेपराचेर वाचला. अधिकृत माहिती काय अजून पंचायतीक पावूं ना. सो ह्या संदर्भात अशा ऑर्डरी इन ब्रीफ इन नटशेल म्हणटात तसं थोडक्यात त्याचं वाचन केलं. जर एक आम नागरिक जर कोर्टाक गेले जाल्यार आमचे पिटिशन अशें जातले तशें जातले कॅटेगरी ऑफ टायम बरोबर. तर आमी आमदाराकूय आपण घेवया न्हू. आमदार कित्याक जो आतां विडो बाबू सरान म्हटला ते बरोबर आहा. पंचायत बढिया आमदार हाडा झेडपी बिल्डिंगान घाला सोडून कित्याक दवरले तांकां. आमदार जर तर म्हणूंक शकता 9 मिटराचेर म्हणजे तेची कितें तरी एक टॅक्नीक आसतली न्हू. आयकया ताका आपण हाडया त्याका कितें खबर आसतली ना. त्या इतलो उलयला म्हणजे अरे हेचेर उलयला तो न्यूजार उलयला न्हू. तो असो कितें बसवणीपणाचे बंद कमरेत थोडोच उलयला तो. ताका आपण तेचे कडल्यान तेची आयकया न्हू प्रतिक्रिया कितें आहा ती. समजणी आमी पंचायत बॉडी केल्ले एमएलए कडेन ना ना तुम्ही एक सेकंड ना एक सेकंड वय आता तुमचे बोट जर तर कोण करता जाल्यार सोबे मात्र जावन सगळ्यांच्या न्हू. तुम्ही गेल्ले ते नाका. सगळ्यांच्या सांगाराक जावन कितें नाका ते न्हू. तुम्ही बाबडे वयतले आमकां सांगता कोणाक विश्वास बसना. सरळ सांगता तुका 7 तारीख नोटिफिकेशन आमकां येयला लेटर येयला. मला तेंच्यांनी एक मिटींग करता ऑल नॉर्थ आमच्या नवय पंचायत एकेशी एकठांय जावया. आमकां 2 किलोमीटर इकडे तिकडे वयचेच पडले आपली कामां जावंक जाय. सगळे भोंवक शकना जाल्यार आमी एकेशी एकठांय जावया सेंटर धरया आमी. 25 तारीख आसली ती डिले कित्याक काय रिजना खातीर ती डिले जाल्या. 7 तारखेर 7 तारीख आरंभ जाला. सो नोटिफिकेशन आमी सगळे एकठांय जावया. सो तेन्ना एक परत आमी थंयसर मेळया सगळे. माझ्या हिसपान सगळ्यांनी आमी चोपड्याच्यान सुरवात करपाची की हो रोड विलेज रोड आमकां एफडीआर रोड नाका. कळ्ळें. ही म्हाका दिसता भुमिका जर घेवन आमी फ्रॉम स्टार्टींग फ्रॉम चोपडेम टू आगरवाडा हो रोड आमकां विलेज रोड जायो. 8-9 मीटर कितें आहा तो बस आसा तितलो रोड आमकां पुरो तो. कळ्ळो न्हू. ही भुमिका आमी आगरवाड्याच्यान स्टार्ट करपाची. तशीच मांद्र्या वचांनी आनी पेडण्या वचांनी सायड न्हू.
म्हाका दिसता थंय ती आमी एक थाराव तो एक घेतल्या बरो जातलो असो तूं केल्लो आसतलो स्टेजीर न्हू मातसो तूं सजेशन केल्यार बरें जातलें म्हाका दिसता आमी हांगा जाय जाल्यार हांगा मेळटा आमी म्हणजे आमदाराची भूमिका ही आम्ही सनबर्नाच्या बाबतीने जवळच्यान पयले आसतली. तुमकां खबर आसतलें जेन्ना धारगळीन सनबर्न शिफ्ट केलो तेन्ना लोकल आमदारान सांगलें की आमकां हो सनबर्न नाका असो बसतले अशें एजिटेशन आसतलें. आनी दुसरी गजाल की कांय लोकांचो तेका आनी बऱ्या जाणकारांचो सरांचो टिचरीचो की तेका पाठिंबा आसलो की असलो महोत्सव आमच्या गांवांत आमच्या तालुक्यान घडचो न्हय जो सावथाक तेंच्यांनी पयलीं केल्लो तो हांगा हाडलो. त्याच्या उपरांत सरकार सनबर्न कसो जावंक जाय हो हायकोर्टाक सांगलें तेंचे तुमी दोतोर तुमकां सनबर्न कसो आनी तेचे कितें फायदे आहा ते तेमी हायकोर्टाक सरकारान सांगून दिले. ते आमी आतां विश्वास आतां आमचो आमदार समज आमच्या वाटेन रावलो जाल्यार फाल्यां सकाळी सरकारूच हायकोर्टाक कित्याक सांगचो नाका MDR आमच्या रस्त्याक हेंच्या गांवांतसून कित्याक नाका. ही दुसरी बाजू आसा कित्याक कोणाचेर विश्वास दवरप आनी कोणाचेर दवरपाचो हो सामान्य मनीस भ्रमान आहा ह्या वर्गणीचेर. आनी हे कितें घडटा तेचेरसून जर आनी आमकां प्रॅक्टिकल रोखडी फास्ट येता ही आतां एका म्हयन्या भितर तेंच्यांनी कशें ती सनबर्नाची आयोजन कशें केलें जावच्या पयलीं तेंची सगळी तयारी जाली. आगरवाडा चोपड्या पंचायतीन नागरिकां बरोबर एक कार्यक्रमाचं आयोजन केला. तेतून ऑनरेबल उच्च न्यायालय आमच्या गोव्याचं ऑनरेबल उच्च न्यायालयान जी ऑर्डर पास केला आणि ऑर्डरीक अनुसरून पंचायतीचो काय भूमिका आसत किंवा पंचायती कडल्यान काय कसलो इन्स्पेक्शन रिपोर्ट मागला त्या ऑर्डरीन नेमक्या काय म्हटला तेचेर सविस्तर चर्चा करच्या खातीर आयज आगरवाडा पंचायतीच्या पंच सदस्यांनी ग्रामस्थां बरोबर एक चर्चेचं आयोजन केलं. ह्या मिटिंगेन आता कितें ठरलें? सर ह्या मिटिंगेक विशेषतः पयली सगळी कॅटेगरी वायज आमची चर्चा जाली. ते हायकोर्टान ह्या मेन इश्यू जो ग्रामस्थांक भेडसायता तो म्हळ्यार रोड वायडनिंग आनी MDR इंटरनल रोड हेच्या बद्दल एक संभ्रम आसा. क्लॅरिटी अजिबात ना. गांवांत आगरवाड्या चोपड्या पंचायतींतल्या गांवांतल्यान वचपी रोड MDR काय इंटरनल रोड हेच्या संदर्भात क्लॅरिटी ना. असिस्टंट इंजिनियर PWD रोड सेक्शना कडल्यान अजून आमकां तशी म्हायती मेळ्ळा ती तशी अर्दवट आसा. सो ह्या सगळे विचार विनिमय करून आमचो गांवांतलो जो रोड आसा तो गांवांतलोच रोड गांवचो रोड तो MDR जावचो न्हय किंवा तो आसा तोच परिस्थितीन दवरून गांवचो इंटरनल रोड म्हणूनच ताका घोशीत करचो अशा प्रकारची मागणी उपस्थित ग्रामस्थांनी पंचायत मंडळा कडेन केला आणि पंचायत मंडळ तेचेर योग्य असो पावला मारून निर्णय घेतलेलो. आणि पंचायत मंडळाचो हेचेर फुडें भूमिका काय आसतली? सर आता जी चर्चा जाला आणि चर्चेतल्यान जो सूर व्यक्त जाला ग्रामस्थांचो त्या सुराच्या अनुसरून पंचायत मंडळाक डेप्युटी सरपंच आसात एल्डरली माजी सरपंच आनी बाकीचे पंच मेंबर आसात असो विचार आसा की सगळ्या पंचायत मंडळान घेवन आयचो ग्रामस्थांचो विचार त्यांच्या बैठकीत मांडून ग्रामस्थां बरोबर तेंच्यांनी रावचो अशा प्रकारचो विचार ते करतले. तुम्ही पळयतात GNH. रास्ता पोस मरे टायर झाल्या मरे मुझे भाषे हड्डे झाले इथे टायर चेंज कर मरे. योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यार विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. अरे वाह. योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव.